नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। गिरीश चोडणकार हांच्या गाडयेचेर अनवळख्या मनशांनी केलो हल्लो। मडगांवां होली स्पिरीट चर्चीत निमणे संस्कार प्रार्थनेक गेल्ले कडेन घडली घडणूक। वेदांता कंपनीक मिनाची येरादारी करपाक सरकारान दिवची न्हय परवानगी। मागण्यो मान्य करिना मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले। पिळगांवच्या शेतकाऱ्याची शिटकावणी। मांद्रेचो आदलो सरपंच कोनाडकार हल्लो प्रकरणात 6 हल्लेखोरांक गोंय पुलिशेन केली अटक। फुडलो तपास सुरू। गोंयांत चलिल्ल्या काँग्रेसीच्या कारभाराची माहिती आपाचे दिल्लीच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या। काँग्रेसीच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक काँग्रेसीन एलायन्साचो धर्म पाळ्ळो ना जाल्यार गोंयांत काँग्रेसीचे अस्तित्व सोंपतले, आपाचो वेंझी उलयलो। गोंय सरकार पुलीस खात्यांत भरपाचे आसात 270 होमगार्ड। 143 पदां खातीर होमगार्डां भरपाची प्रक्रिया सुरू। पुलीस महासंचालक आलोक कुमाराची माहिती। पणजेत बेगीनूच सगळ्या घरांनी बसयतले उदकाचे स्मार्ट मीटर। सद्याक 3000 घरांनी बसयले स्मार्ट मीटर। उदकाची चोरी टाळपा खातीर स्मार्ट मिटरांचो जातलो उपेग। आता पळयात खबरो विस्तारांत। दिवचल सारमानस ह्या रस्त्या वयल्यान वेदांता कंपनीक मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी पिळगांवच्या शेतकारांनी केल्या। मागण्यो मान्य जाय मेरेन आमचे आंदोलन चालूच आसतलें अशें ह्या शेतकारांनी स्पश्ट केलां। 2 मागण्यो फुडें करून पिळगांवचे शेतकार रस्त्याचेर देंवल्यात। मीन येरादारीचो रस्तो आडयिल्ल्यान फाटल्या 17 दिसांच्यान वेदांताची मिनाची येरादारी बंद आसा। अजुनूय हो प्रस्न मिटना। एक तर आमच्यो मागण्यो मान्य करात ना जाल्यार मिनाची येरादारी करपाक दिवचे ना अशें पिळगांवच्या शेतकारांनी स्पश्ट केलां। तेन्ना आतां तांकां अशें जाला की हायवेन आमकांय अशें दिसलां की हायवेन व्हरता म्हणून जो बिचोलच्यान सारमानस फेरी वयता पळय त्या हायवेक ते व्हरता असो आमकां आयकोंक येला। सो ताका लागून आमी म्हणटा मायन्स आनी ज्युवेलर्स डिपार्टमेंटाक की तुमी ताका परमिशन ग्रँट करचें न्हू, कित्याक तर जावं मुख्यमंत्र्याकूय आमचें रिक्वेस्ट आसा की तुमी तांकां तें एलाव करचें न्हू परमिशन, कित्याक तर त्या रुटान जें आसा ती आमची स्कुलाची भुरगीं वयता सादारणची जे सारमानस फेरीसून जे कामाक वयता, पणजे वयता ओल्ड गोवा वयता, मार्शलान कामाक वयता अशे भुरगे त्या रोडान वयता आनी तो खरोच धोकादायक रोड जातलो असो म्हाका तरी दिसता फाल्यां ट्रान्सपोर्ट जर चालू जालें जाल्यार। ताका लागून आमचें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा की तुमी थंयसून तो ट्रान्सपोर्ट चालू करचो न्हू आनी जर बाय फोर्स जर काय चालू केलो जाल्यार आमी पूर्ण आमची पंचायत थ्रू सगळे गांव येवन थंय आडयतले हे आमचो पूर्ण निर्णय आसा। DMGP निवेदन दिल्लें आहा सगळ्यांक, तांकां सांगलें आमी पळय जे आतां तुमी पळय खसून रस्तो पासून काडलो पासून न्हू मेन रस्तो व्हरोंक यूज केलो जाल्यार आमी सारमानस पेटी भितर सगळीं आमची टॅनंट शेतां ते आमी आतां भितर कशेंच हें करून दिवपाचें ना तांकां। तो पेरें आमचे मागणे पूर्ण जायना तो पेरें नाजाल्यार तेंच्यांनी आमचें खाली करून दिवचें। कितें खाली करून दिवचें? शेतां खाली करून भितर न्ही म्हणजे 60,000 सुमार आमी शेतां भितर ते बेश्टे यूज करून आमी खाता। म्हणजे तुम्ही आता हे तुमचे मागणी मान्य जायसर तुम्ही फाटी हाडचे ना? ना तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकार हल्लो प्रकरणात 6 हल्लेखोरांक धरपाक गोंय पुलिशेक यश आयलें। विश्वनाथ हरिजन, सुरेश नायक, साईराज गोवेकर, फ्रँकी नदर, मनीष हडफडकार आनी उद्देश शेट्टी अशा ह्या 6 जाणांक अटक केल्या। बिरेस्ताराक पुलिशेन एकल्याक अटक करून ह्या हल्ल्यात वापरिल्ली गाडी ताब्यात घेतिल्ली। फुडलो तपास सुरू आसा। 4 तारखेक मांद्रेचे आदले सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो करपाचो प्रयत्न जाल्लो आनी त्या उपरांत जे संशयीत 6 जाण आशिल्ले आनी ज्या 4 चाकी वाहनांतल्यान येवन बुरखे घालून अर्थात तोंडाक मास्का बांदून तांचेर सळयांनी लोखंडी वारावांनी हल्लो केल्लो आनी हे 6 जाण फरारी आशिल्ले आनी खास पोलिसांनी एक टीम तयार करून ह्या 6 जाणांक कारवार हांगासर अटक करपाक यश आयिल्ले। तातूंत विश्वनाथ हरिजन ओल्ड गोवा, सुरेश नाईक पर्वरी, साईराज गोवेकर
पिळर्ण, फ्रँकी नादार तिसवाडी, मनीष हडफडकर आणि उदेश शेट्टी आल्तिनो पणजी ह्या 6 जाणांक पोलिसांनी अटक करपाक यश मेळिल्ले. आदले सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर खुनी हल्लो कित्याक जाला हाचो तपास आता जे संशयित 6 जण आसात तांचे कडल्यान पोलीस तांकां विचारून घेत आसा, पूण कारण नक्की कळोंक ना. पूण फाटल्या 2 दिसान जेन्ना जो हल्लो जालो आनी त्या उपरांत अनेक राजकीय नेत्यांनी वेगवेगळे आरोप करपाक सुरवात केल्ली आणि राजकारण बिगडून उडोवपाचो यत्न केलो. आता पोलिसांच्या ताब्यात जे 6 संशयित आसा तांचे कडल्यान सगळी माहिती घेऊन ह्या हल्ल्या फाटल्यान नक्की कारण कितें आशिल्ले हे कळपाची गरज आसा आणि त्या नजरेंतल्यान पोलीस आपले काम करीत आसा. आता पळोवया पोलीस कितें करता ते. ह्या 6 जाणांक कोणी मारपाक लायिल्लो आणि ताच्या फाटल्यान कोणानी सुपारी घेतली हाचोय लोकांचे नजरेक लागून आसात. सरकार आणि पोलीस कशा पद्धतीने मुखायलो तपास करता हाचेर लक्ष लोकांचे लागला. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. दिल्ली भोंवणे वेळार आमी काँग्रेस फुडाऱ्या वांगडा अलायन्स विशीं चर्चा केली. गोंयांत काँग्रेस पक्ष कसो काम करता हाची म्हायती तांकां दिल्या. गोंयकारां खातीर आमी एकठांय येवपाची गरज आसा अशें आपाचो आमदार कॅप्टन वेन्झी वेगस उलयलो. काँग्रेस पक्ष लेट कमर अशें वेन्झीचें म्हणणें. बाकीच्या पक्षां वांगडा अलायन्स म्हणून रावले नात जाल्यार काँग्रेस पक्ष गोंयांतल्यान पुराय ना जातलो अशें वेन्झीचें म्हणणें. पळयात. गोंयचे जे आतां कितलेशे इश्यूज आहाय, जावं ते जॉब स्कॅम आहा, लँड कन्वर्जन इश्यूज आहाय, कितलेश्यो मिसमॅनेजमेंट इश्यूज आहाय, गव्हर्नन्स इश्यूज आहाय, हे सगळे आमी डिस्कस केले. प्लस एज अ अलायन्स मुखार कितें करून वचपा जाय. थोडे भर आमी जॉयंट काँग्रेसा लिडरा बाराबर मिटींग घेतली. आमगे आम आदमी पार्टी लिडर एज वेल एज काँग्रेस तेंगे जे कोण मेन 2 जाण आशिल्ले तेमकां मेळ्ळे आनी टू मेक एन अंडरस्टँडींग टू गिव देम द इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड रियलिटी. कित्याक हांगा जे काँग्रेस करता ते इन्फॉर्मेशन थिंग पावना. So we had a joint meeting, we met a few leaders of theirs and we passed on the message combinedly ki that Goenkarank आज alliance allyar is the only hope. Delhi is a different situation. Delhi there were discussions before and Delhi has taken a political stand that they are going to go alone, but that does not mean Goa has to follow. So this is the mind of the people and in the people's mind kitte आमी आज थिंगा असो message पावयल्या. Now the thing is it is going to move ahead आणि लोकां जाय जाल्यार हे अलायन्स आमी दवरपा जाय आनी आमी जे भशेन दुसऱ्यो पार्टी जाय गोवा फॉरवर्ड आहा आनी रिजनल पार्टी दुसरी RG आहा आमी तेंकांय सांगलो आहा तेन्ना आमी पयर एक जॉब स्कॅमा लागून एकठांय जाले तेन्ना. सो वी हॅव टोल्ड दॅट एवरीबडी हॅज टू स्टे युनायटेड एंड हॅज टू फायट. बट सदांचे भाशेन काँग्रेस इज ऑलवेज लेट कमर ते केन्ना टिकेटूय सांगपा नाय आनी ते केन्नाय नांवांय दिवपा नाय आनी ते तेंगेल्यो टिकेट ते तेंगेल्या मनशांक देखून ते दिवपा नाय. सो आमकां न्ही खुजे करतले. सो वी हॅव सीन दीस एंड गोवा नोज अबाउट दीस द स्टायल ऑफ काँग्रेस वर्किंग. गोवा इज अवेअर अबाउट दीस. सो हे स्टायल तेमकांय खबर आहा, तेंगे दिल्ली आहा तेंकांय खबर आहा. सो वी जस्ट एक्सप्लेन बॅक अगेन तेमकांय थिंगा की बाबा दीस इज हाव युअर वर्क. बट पीपल ऑफ गोवा डू नॉट वॉन्ट दीस. आनी तुमी जरी तरी हे पार्टी तेश करून करना जाल्यार फायनली यू ऑल वील बी वॉश डावन and you all will not even get single digits. Finally, that is going to be the fate of the Congress party over here in Goa. So this message we have said, and we said we unitedly, if we say stay together, we all could get a few seats rather than we all getting single digits and not even doing anything. So this was the message that was conveyed to some of their second line and third line of leadership over there. We had a joint meeting. Names were not disclosed, and so we kept it a discreet thing so that Mukarti message pop up. गोंयांत होमगार्डाचो आंकडो 1230 आसा. 945 दादले होमगार्ड जाल्यार 285 बायलो. सध्या गोंय सरकार पुलीस खात्यांतली 270 रिती पदां भरतले. तातूंतली 143 पदांची भरती चालू आसा. पुलीस कॉन्स्टेबलाची पदां 10% होमगार्डा खातीर राखीव आसतली. होमगार्ड जर तांचे सेवे वेळार बरें काम करता जाल्यार तांकां इनामाय भेटयतले अशी माहिती पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी दिली. मजगती DGP नातलांच्या फाटभुंयेचेर उलयलो.
शुक्रारा होमगार्ड आणि सिव्हिल डिफेन्स ऑर्गनायझेशनान वर्सुकी स्थापना दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीत DGPन एक घोशणा केली. ती म्हटल्यार पुलीस खात्यात 270 रिक्ती पदां भरपाची आसात. तातूंतली 143 पदांची भरती चालू राखीव आसतली. तशेंच जशें गोंय पुलिशेन इफ्फी आनी एक्सपोजिशना वेळार काम केलां तशेंच काम नातला वेळारूय करतले अशें DGPन सांगलें. Home Guard in Goa is 1500 and the present strength is 1230. Out of the present strength of 1230 Home Guards, 945 are male and 285 are female. Out of 270 vacant posts, 143 posts of Home Guard volunteers are under the process of enrollment. Goa government has kept 10% reservation for Home Guards for the post of police constable and also 10% vacancies of excise guard, jail guard, firemen and forest guard. Vacancies and posts maintain a 100-point roster to fill up the reserved vacancies. I would also like to say on this occasion that many of Home Guards, they are rendering very valuable service in the police station, traffic circle, and many times during Nakabandi or if there is a festival, then also the duties are there. So if they are doing a good job, then along with the concerned police personnel, rewards for Home Guards should also be put up. So I always see that whenever reward rolls come from a police station or any other unit, then there is no recommendation for the Home Guards. So if they play any role, then of course their name should also be put up on the reward roll. So that's what I want to say. We are there for your welfare and well-being. And if there is any problem, anything, then of course you can come to Deputy Commandant General, and in case needed, then you can come to me also. All the best on this occasion. Congratulations and Merry Christmas and Happy New Year in advance. Christmas, like many events अभी हाल फिलहाल में गोवा में जो हुए हैं, इफ़ी और एक्सपोजिशन चल रहा है. आपने देखा इफ़ी का भी हमारा इवेंट काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ विदाउट एनी इंसिडेंट हुआ. अभी एक्सपोजिशन के लिए भी हम लोगों की काफ़ी अच्छी अभी फीस्ट का भी हुआ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे. ऑलमोस्ट 2 लाख लोग आए थे. उसके बावजूद ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी लोकल पुलिस का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हुआ, जिसकी वजह से अभी तक बहुत ही स्मूथ हुआ है. उसी तरह से आगे क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए भी गोवा पुलिस की अच्छी प्रिपरेशन है. जहाँ जहाँ पे भी फुटफॉल ज़्यादा होगा, जहाँ जहाँ पे भी रोड के ऊपर क्राउड ज़्यादा होगा, वहाँ पे डेफिनेटली हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट रखेंगे. और चाहे उसको पेट्रोलिंग के लिहाज से या एंटी टेरर या फिर क्राइम प्रिवेंशन के हिसाब से तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रॉन्ग और रॉबस्ट पुलिस अरेंजमेंट लगाए जाएंगे. एंड गोवा पुलिस की तरफ से मैं एश्योर करना चाहता हूँ सिटीजन्स को, टूरिस्ट्स को, कि विल मेक अ गुड पुलिस. राज्यात स्मार्ट सिटी अंतर्गत येवपी प्रकल्पामध्ये एक महत्वाचो असो स्मार्ट प्रकल्प म्हळ्यार स्मार्ट उदकाचे मीटर. पळोवया ह्या विशींची माहिती दिवपी गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट. राज्यात स्मार्ट सिटी अंतर्गत येवपी प्रकल्पामध्ये एक महत्त्वाचो असो स्मार्ट प्रकल्प म्हळ्यार स्मार्ट उदकाचे मीटर. आता मेरेन हे मीटर राजधानी पणजेतल्या 3000 घरांनी बसयल्यात. गोमंतक टीव्हीन ह्याच उदकाच्या मिटराविषयी अधिक माहिती जाणून घेवपा खातीर टेस्टिंग लॅबाक भेट दिली. ह्या लॅबांत उदकाच्या मिटरांचे टेस्टिंग जाता. वट्ट 55 उदकाचे मीटर हाचे पयलीं टेस्ट केल्ले, तातूंतलो 1 मिटरांत दोश सांपडिल्लो. तशेंच उदकाची चोरी करपा खातीर घरांनी एका परस चड मिटर जे बसयतात तांचेर आतां खर नदर दवरून कारवाय जातली अशें कळटा. आयकात. जेन्ना आमकां PWD सायडीन कंज्युमराक एप्लिकेशन करूंक पडटा, लिगल प्रोसिजर आसता फॉलो करपाचो, तेजे चार्जीस आसता, ते सर्टन ते पे केले की मागीर आमचे कडेन अप्रुवल येता की मिटर तेजो टेस्टिंग करपाचो. हांव मागीर डिरेक्टली म्हाज्या सायडीन फील्ड टीम आसा, फील्ड टिमाक सांगता की त्या लोकेशनार चल मिटर काड आनी हांगा टेस्टिंग जाय आसता. हांगा इले की लायले, जस्ट आमकां एक 20 मिनिट्स खूब जाली 1 मिटर टेस्ट करपाक. इवन एक सायकलीन आमचे 8 मिटर्स टेस्ट जाता 20 मिनिट्साच्या टायम फ्रेम. बट 1 मिटर आसा तेन्ना 1 मिटर टेस्ट करूंक जाता, पॉसिबल आसा. सो मिटर टेस्ट करता, +10 -10 मिटराचे एक्युरेसी, जे स्मार्ट मिटर जे आसा
सो इफ ती लिमीट क्रॉस जाली प्लस ऑर मायनस 10च्या ऑन द स्पॉट आमी मिटर फॉल्टी डिक्लेअर करता, ताका रिपेरिंगेक नेक्स्ट प्रोसिजराक ताका धाडटा आनी कंज्युमराक तेच दिसा सांजचे मॅक्स टू मॅक्स नवो जो वर्किंग मिटर आसलेलो तो रिप्लेस करता. आणि स्मार्ट मिटर लायलेले आसून मेन जो बेनिफीट जाला तो गव्हर्मेंटाकूय जाला आणि कंज्युमराकूय जाला. गव्हर्मेंटाक जाला तो NRW रिकवर करता. सो ह्यूज नंबर आसलेलो NRWचो 64% समथींग, तो आतां रेड्यूस जाला. सो गव्हर्मेंटाक एक्च्युअल डेटा गावता, जे उदक तो सप्लाय करता मेन प्लांटांतलें जे हांगा पावता ताचो एक्च्युअल डेटा गावता ताका. आनी कंज्युमर सायडीन बेनिफीट्स जाला की मिटर इफ तुमचो फॉल्टी आसलेलो तूं उदक एक सर्टन अमावंट पे करतालो, ह्यूज अमावंट एक एकदा, बट तूं उदक कमी यूज करतालो, अमावंट पे हाय करतालो. सो जेन्ना हो मिटर येयलो तुका एक्च्युअल कन्जम्पशन गावलें. मिटर फॉल्टी आसलो जाल्यार पयलींचें जातालें कितें मिटर फॉल्टी एवरेजान तुका कमी जाता. सपोज एक तुका 1000 येयलें, नेक्स्ट म्हयन्याक तुका 1200, 800 अशें ह्या फिगराचे लागीं होवर जातालो अमावंट आसा. आतां कितें जालां म्हणजे एक म्हयन्याक जर नाच करा कन्जम्पशन ना, मिटर वर्किंग आसा, तुका सगळें सारकें गावता, तुका झिरो बिल गावता. नेक्स्ट म्हयन्याक एक्च्युअल कन्जम्पशन. सो जो कितें यूज करता तेच पे करपाचें. एज ऑफ नाव न्हू आमकां लास्ट ह्या म्हयन्यान अजून अपडेट जावंक ना प्रोटेक्टा काय सगळो, बट एज ऑफ लास्ट मंथ आमचे कडेन 55 मिटर येयले टेस्टिंगेक, जे पायलअप जाल्ले आसले. कित्याक टेस्ट तेंच्याकूय मातसो डिले जालो, सो मशिनरी भायल्यान इम्पोर्ट केली, सो मातसो डिले जालो, ताका लागून पायलअप जाले. नाजाल्यार मंथली 1-2 बॅग्स तेज्या पेटा वयर येयना. सो ते मिटर टेस्ट केले, तेतूंतलो फक्त आमकां एकूच मिटर फॉल्टी गावलो. सो आउट ऑफ 55 एक मिटर फॉल्टी गावलो, खूब कमी आसा. तो सुद्दां मे बी उदकाच्या लागून कितें तरी प्रॉब्लम जालो, सो ताका लागून तो फॉल्टी जालो. नाजाल्यार चडशे जे सिच्युएशन्स आसा पळय, कोणाचे लिकेजीस आसा, सगळे असले कितें हें जाता, उदक वेस्टेज जाता पळय, तेच सिनारियो आसलेले. सो उदक वेस्ट जाता पळय तेवूय ताका हें आसा की लिकेज जाता जाल्यार सेन्सर आसा ताका तरेतरेचे. कित्याक की डॉमेस्टीक कंज्युमर मॅक्स टू मॅक्स 1 युनिट पर डे वयता. सो तेज्याकूय चड गेले जाल्यार तेजे आयदर लिकेजीस आसा ऑर तेजो कितें तर रॉंग यूज करता मे बी आसा. सो तेवूय मिटराचेर हें करून जाता. विनायक सामंत सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंड्या नगरपालिका वाठारांत जानेवारी 2025 सावन पे पार्किंग सुविधा सुरवात करपाचो यत्न करतले, अशी माहिती फोंड्या पालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी दिल्या. फोंड्या पालिका मंडळ आनी फोंड्या पुलिशेची पे पार्किंग संदर्भात बसका जाली. हे बसके उपरांत नगराध्यक्ष उलयलो. पे पार्किंगाक लागून जॉयंट इन्स्पेक्शन सकाळच्यान सुरू केला आमी, आनी आतां आमी पयले वता आमी कंप्लीट जावन सगळें आज आमी पुलीस स्टेशन कडेन पावले. कित्याक हांगा पुलीस स्टेशन सायडीक जे एबंडंट व्हेहिकल आनी बाकीचे पळय गाडी अश्यो पार्क केल्ली आसा, एक रिक्वेस्ट करपा आयिल्ले आमी PI की मातशे हांगासरल्यो काडच्यो म्हणून. ते प्रमाणे PI सांगलां आमकां की तुमी लॅटर करा आपल्याक, आमी त्यो सगळ्यो एबंडंट व्हेहिकल बाकीचे कितें आसा ते आमी निवळ करून तुमकां सगळें दिता म्हणून. ते आमचो एक ड्रायव्ह चालू आसा ताका PIचोय बरो सपोर्ट मेळ्ळा आमकां. म्हणजे ज्यो एक्सिडेंटाच्यो गाडयो जावं हांगा त्यो सगळ्यो हांगासरल्यो PI सांगलां ते प्रमाणे आपण हांगासरल्यो काडून सगळ्यो व्हरून दवरता म्हणून. त्या तुका आमकां बाकीची जी एरिया खाली करून जागा दिता म्हणून ते प्रमाणे बाकीची पे पार्किंग आमकां एकदम बरें. हेज्या पयलीं आनी एक लेटर दिल्ली न्हू, कोणा ट्राफीक सेला दिल्ली ते पयलीं. बरें ट्राफीक जागून दिल्ली आसा PI आज आमी आजूच लेटर रिगार्डींग आमी जानेवारी 1 वीक आमी आमचो प्रयत्न आसा जानेवारी 1 वीकाच्या. रिगार्डींग आनंद जे नो पार्किंग पार्क करतले तेंचेर कितें कारवाय आसतली जावं गाडयो बीन ते ट्राफीक पळयतले कितें आसता ट्राफीक पळयतले. न्हू आनी म्युन्सिपाल्टी कितें चलन बी आसतलें तांकां? ना म्युन्सिपाल्टी काय ना कित्याक ट्राफीक तुमी गाडी केल्या म्युन्सिपाल्टी पुलिसांक ट्राफीक पुलिसांक कितें टोईंग बीन आमची एक युद्ध पळय आसली ती आमी कितें जाणा तेणे आमकां रिक्वेस्ट केल्लो की पार्किंग नो पार्किंग पळय गाडी आसा ताका लागून ती आमकां व्हेहिकल उपकल्पना लागून ताणें दिलें कित्याक ऑटोमॅटीक आमकां जातले भाशेन निवळ करपाक जाय. पण तेजो कितें इन्कम मेळटा तुमकां म्युन्सिपाल्टी? ना आमकां काय ना आमकां काय ते प्रमाणे ताणें रिक्वेस्ट केली ते प्रमाणे ताका दिल्ली आसा. आमी फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर आसा. हे जाग्यार आयज म्युन्सिपाल्टी आनी PI यांची आयज म्युन्सिपाल्टी जो नगराध्यक्ष आसा तेंची आनी PIची आयज मिटींग जाली की पोलीस स्थानकाच्या सायडीन आसा जेका म्युन्सिपाल्टीची जागा आसा त्या जाग्यार हांगा
पे पार्किंग घालता म्हणून अशी चर्चा जाली आनी पे पार्किंगा खातीर आमकां सहकार्य करचें अशें नगराध्यक्ष आनंद नायकान सांगलेलें आसा आनी ह्या संदर्भात पियान आपूण फूल कॉपरेट करतलो अशें म्हणून सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडे. मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचे धर्मीक तशेंच विधी करपा विशींचे अधिकार हे देवस्थानाचे महाजना कडेनूच उरतले. हायकोर्टान निवाडो दिलो. महाजनांनी जिल्लो न्यायालयाच्या आदेशाक हायकोर्टात आव्हान दिले. मडकयचे जागृत देवस्थान नवदुर्गेच्या महाजनामदी आनी थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टामदी अधिकारा वयल्यान वाद सुरू आशिल्लो. हो वाद कोर्टातूय पाविल्लो. जिल्लो न्यायालयान थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाचे फावरात दिल्ले निवाड्याक महाजनांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्ले. हायकोर्टाचो निवाडो महाजनांचे फावरात. धार्मीक विधींचे अधिकार हे आमच्याच कडेन उरपाक जाय आनी नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाक तातूंत हस्तक्षेप करपाक दिवचे न्हय अशी मागणी महाजनांनी केल्ली. महाजनांची बाजू ग्राह्य धरून हायकोर्टान थळाव्यांच्या नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाची मागणी न्हयकारली. मडकय हांगासरल्या नवदुर्गा मंदिरातील विधी कोणी करचे आनी त्याचो अधिकार कोणा कडेन आसचो हाचेर मंदिर समिती आनी थंयसरले थळावे नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्ट हांच्या मदीं गेले कितलेशेच वर्सां वाद सुरू आसलो. हो वाद जो आसा वो पयलीं जिल्ल्या न्यायालयान गेलो आनी त्या जिल्ल्या न्यायालयान ह्या वादाचेर निकाल जो आसलो तो नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्ट हांच्या वाटेन लागिल्लो. जिल्ल्या न्यायालयान हो जो निकाल नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाच्या वाटेन दिल्या उपरांत हेचेर मंदिर समितीन उच्च न्यायालयान चॅलेंज केली आनी उच्च न्यायालयान ही केस चालू आसली. उच्च न्यायालयान ह्या केसीन निकाल दिलो आनी तो निकाल जो आसा तो मंदिर समितीच्या वाटेन दिलो. मडकय हांगासरल्या नवदुर्गा मंदिरान जावपी विधी आनी तेचे सगळे अधिकार हे मंदिर समिती कडेन आसतले कारण नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्ट हे थंयसरले महाजन नासल्या कारणान मंदिरान जावपी जे कितें विधी आसतले ते विधीचे अधिकार हे नवदुर्गा मंदिराची समिती आहा तेजे कडेन दिल्ले गेलेले आसा आनी उच्च न्यायालयान हो निकाल जो आसा तो मंदिर समितीच्या वाटेन लायिल्लो आसा. अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोयच्या जमीन घोटाळ्या प्रकरणात आणि रजिस्ट्रार कार्यालयातल्या भ्रष्टाचारांतय गोयच्या वकिलांचो हात आसा अशें कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी विधान केले. ह्या विधानाचेर सांगे केपेच्या वकील संघटनेन निशेध केलो. हे विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताक पत्र बरोवन सिक्वेरा आड न्यायालयीन चौकशी करची अशी मागणी केल्या. तशेंच कायद्या मंत्र्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो अशें ताचें म्हणणें. Statement made by our law minister, Alex Siqueira, saying that there is some wrongdoings are going on in the office of sub-registrar and his staff is involved in that. As a law minister, if he cannot take action on that, that means he admits that there are wrongdoings happening in his office of sub-registrar. Now he says that some advocates are also involved in this. So if he cannot control his own staff, and he was not very clear who are the advocates who are involved in this, or his staff who is involved in this. So as a law minister, as per my say, he has failed in doing his duties. Therefore, what I am asking for as a president of Kepe Sange Bar Association, representing the entire Kepe Sange, Darbandura and Kankona Taluka lawyers, I have asked for a judicial inquiry of whatever is happening. If it is wrong is happening, we'll clear it up. So I am asking for a judicial inquiry. Or otherwise, if you can't do that, you will have to step down as a minister. That is what I have already written to the Prime Minister's office, to the Governor, to the President of India and the Chief Minister. And I have requested them to, if you can't do it, then remove it from the ministry. That's it. आमदार निधीतल्यान कुडचडे मतदारसंघात 9 वेगवेगळे प्रकल्प फुडल्या वर्सा येतले अशें वस्तावाड्यार प्रशासकीय ब्लॉकाचो बुन्यादी फातर घाल्या उपरांत आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगलें. हो प्रकल्प आमदार निधीतल्यान पुराय करतले अशें काब्राल हांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गैरहजर आशिल्ले.
भुरग्यांक खंय तरी एक पावल दिवपाक जाय आनी हें करता तेन्ना जेन्ना हांव PWD मिनिस्टर जालो आनी ऑलमोस्ट 1 वर्स 6 म्हयने 8 वर्स 7 म्हयने PWD मिनिस्टर आसतना ऑनरेबल CMच्या मान्यतेन MLA डेव्हलपमेंट स्कीम केली. MLA डेव्हलपमेंट स्कीम जशे MP डेव्हलपमेंट फंड आसा तशी MLA डेव्हलपमेंट स्कीम केली आनी हे MLA डेव्हलपमेंट स्किमी भितर हितून ह्यो गोश्टी आमी कुडचड्या मतदारसंघात 9 कामां घेतल्या. इतले म्हाका दिसता बाकीचे भोवकडे घेतलेले आसा काम चालू करूं ना. पयल्यांतले पयलें काम हे युवा स्वराज स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबाचे आमी भूमी आज फाउंडेशन करून दाखवलो आसा. आज ह्या वाठारांत आनी 9 कामां आमचे ब्रह्मा देवस्थानाचे ते हॉल आसा तशेंच आमचे ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट आसा ही मागीर आमी करीत रावतले. एक लक्षात हाडपाक जाय की हे करपाचें कारण कितें. करपाचें कारण व्हेरी सिंपल की आमी पळयता युवा जे आसा तांकां खंय तरी पयलीं भशेन मळार घेवताले. आमी जेन्ना भुरगीं आसतना खंय गेले कोण काय पडनासले. आतां खंय जर कोणाच्या भाटान खेळपाक गेले आनी कितें करपाक गेले लोक आडयता आनी तांकां मागीर थंय चान्स पडना. पण आज हे सेंटर जे एस्टॅब्लिश केला एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक हे युवा स्वराज स्पोर्ट्स क्लबाक कल्चरल क्लबाक खुबशी गोंयान अवॉर्ड मेळ्ळ्या आनी तांकां आतां प्लॅटफॉर्म नॅशनल लेवलाचेर वचपाचो प्लॅटफॉर्म आमी त्या क्लबाक तयार करून दिता. MLA डेव्हलपमेंट स्कीम केली आनी हे MLA डेव्हलपमेंट स्किमी भितर हितून ह्यो गोश्टी आमी कुडचड्या मतदारसंघात 9 कामां घेतल्या. इतले म्हाका दिसता बाकीचे भोवकडे घेतलेले आसा काम चालू करूं ना. पयल्यांतले पयलें काम हे युवा स्वराज स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबाचे आमी भूमी आज फाउंडेशन करून दाखवलो आसा. व आनीक फाउंडेशन घालता आपल्या ह्या वाठारा भितर खूब खोस भोगता. कित्याक एक वाड्यार एक जीम एक लायब्ररी अशें इनबिल्ड सगळे ह्या तुमच्या ह्या बिल्डिंगे भितर येतले. ताचो लाभ आमचे जे कुडचडकार आसा जे वाड्या वयले लोक आसा ते घेतले. तुमचो कित्याक हांगा लागीं लायब्ररी ना लायब्ररी मातशी पयस आसा लोकांक थंय वचपाक त्रास पडटा. तरी पूण एक बरी स्टेप घेतली आसा आनी ह्या हाका सगळ्या फंक्शनाक म्हाका दिसता सगळ्यांत चड हांव देव बरो करूं म्हणटा म्हणजे आसा निलेश काब्राल. कित्याक ताजो MLA एनडी फ्रंट तातूंतल्यान हो प्रकल्प साकार जाता. सगळ्यांनी आमच्या सराक जोरान ताळयो मारच्यो सगळ्यांनी. कित्याक ताजी मेहनती म्हणून हो आज हांगा एक प्रोजेक्ट घडटा. तशेंच प्रतीक बाबाकूय हांव खूब उमेदीन धन्यवाद दिलो कित्याक म्हाका हो एक मान दिलो हांगा आपोवन देव बरें करूं म्हणटा. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय